नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी कितें करुया हे पळय हे हळसाणे न्ही हांवें राती फुगत घातलेले एक पेलो आसा हे आनी हे हळसाण्या पासून न्ही हांव तुमकां बऱ्या पैकी हेजी उसळ करून दाखयतां। आतां सदांच आमी वाटाण्याची उसळ मुगाची उसळ करता न्ही, आयज आमी हळसाण्याची उसळ कशी करता ती पळोवया। आतां हांव कितें करता, हे आसा पळय ते हांवें धुवन दवरल्या। आतां हे कितें करता, अशें काडटा आनी कुकरान घालता आनी कुकरान हेका शिटयो दिता आनी मागीर तुमकां उकडल्या उपरांत कितें साहित्य जाय पळय तें सांगता। आतां न्ही आमी हे पळय साहित्य पळोवया। आतां हे आसा पळय ती सोय कोकोनट, ती तुमकां तुमच्या आवडी प्रमाणे घेया, म्हणजे कमी जादा अशी। तशेंच हे हांवें गोड घातला, तुमकां जर गोड नाका तर तुमी साखर घातल्यार जाता। तशेंच न्ही हे आसा मीठ, हो आसा हिंग थोडोच घेतला हा, आनी सासवां, हे आलें किसला थोडेच आसा, हो चमचो भर सुमार, आनी ह्यो 3 हिरव्यो मिरच्यो, आनी हो आसा मसाला, हो लाल तिखट हा, गरम मसाला घेवंक ना, आनी हळद। गरम मसाला घालचे ना हांव, लाल तिखटूच करून घालून न्ही करता ती बरी लागता टेस्टीक, आनी गरम मसालो भितर घातलो जाल्यार तितली टेस्ट येयना। आनी लागतलें आमकां तेल। आनी आतां आमी सुरवात करुया करपाक। आमी चणे उकडून घेतले, म्हणजे हळसाणे आसा पळय ते उकडून घेतले, ते तुमकां दाखयता। हे पळया, हे आतां हळसाणे उकडले, तातूंत उदकूय चड घालूंक नासलें हांवें, ताका लागून तातूंत उदक चड येवंक ना। आतां आमकां चड उदकाची गरज लागची ना, आनी चड जर तुमचें चुकून उदक जालें तर तें काडून तुमी पिवं शकता। आनी हेका हांवें मीठ बीन घालूंक ना, आतांच आमी मीठ घालपाचें। आतां हांवें पॅन दवरला आनी तातूंत इल्लेशें तेल घातलां। आतां आमी कितें करुया, पयलीं भितर न्ही सासवां घालुया, आनी तुमच्या कडेन जर हे आसा करवील तर करवील घाला। म्हाजे कडेन आतां करवील ना म्हणून हांव घालिना, घातल्यारूय जाता न घातल्यारूय जाता, कोणाक आवड आसा जर घाला। आतां भितर घालुया हिंग, आनी बारीक गॅस करपाचो। आतां हो आसा मसालो पळय तो घालुया, आनी सोमतेच भितर आतां चणे घालुया। मसालो घातलो की ना टायम काडपाक जायना, कित्याक ना जर तो जळटा मागीर म्हणून आनी कोडू कशें लागता। आतां आमी कितें करुया जाणा, भितर घालुया आलें, आनी 1-2 मिनटां हेका शिजूनी। हे पळया, आतां तातूंतले उदक आसलें पळय तें आटलें, आनी हातूंत न्ही अर्दी वाटीच सुमार, आतां ही आसली पळय ती अर्दी वाटीच सुमार उदक आसलें, उदक चड घालप ना, नाजाल्यार मागीर ती पातळ जातली। आतां भितर सोय आनी गोड घालुया आनी मीठ घालुया, भितर मीठ घालूंक नासलें हा। आनी आतां हे मिक्स करुया, आनी आतां हे मातशी सुकी कशी जायसर दवरुया बारीक गॅसीर करून। ही पळया, आतां ही उसळ रेडी जाली। आनी आतां तुमकां ही आवडली न्ही, अशी तुमी मुद्दाम करून पळया। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, कॉमेंट्स बरें करा। आनी तुमी थोडे थोडे आतां रेसिपी बी म्हाका सांगला, हे करून दाखय ते दाखय अशें, हांव तुमकां दाखयता, फक्त मातसो टायम म्हाका मातसो कमी मेळटा, ताका लागून म्हाजें उरता, हांव तुमकां दाखयता हें नक्की, हें म्हाजें प्रॉमीस तुमकां। तशेंच न्ही आतां असली उसळ तुमी मुद्दाम करून पळया। हे पळया, आतां ह्या स्टेजीचेर गॅस बंद करपाचो आनी मातशें तुमकां उदक कशें दिसता तें मागीर आपुणूच सुकता।
चला आमी आतां गॅस करूया आणि रेडी जाली आतां उसळ. तुमकां आवडली न्ही? आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयतली न्ही? तांकां पळयतली आतां आनी मागीर पळयता तांकांय बी सोमतेच सांगता तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता म्हणून आनी रेसिपी तुमी करतात, म्हाका कॉमेंट्स करतात. ताका लागून हांव तुमकां मनाचें सांगता थँक्यू आनी देव बरें करूं.